सगळी उभी राहूया याज्ञिकाक येवकार दिवन गायन करूया A5 पेज नंबर 3 A5 Burya bhakti somlya gayan guruyega Vishwas guruyega gabu kareta Burya bhakti somlya gayan guruyega Vishwas guruyega gabu kareta Atyan sadhana pozuyega duga Atyan sadhana Posuyega duga, Atman Sotarbaba. Posuyega duga, Atman Sotarbaba. Posuyega duga. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं बोगाळ बावडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय कुमन्या उदेशी पवित्र सभेन जेजूच्या जिवितान वाडोवंक आमकां आपयल्यांत मिसाचे भेटेन जेजू आपल्या मासा रोगतान आमकां सगल्यांक पोसता देवाच्या उतरान आमकां सारकी वाट दाखयता दिसा दिसपोटी आमी आमचें जिवीत जियेतना मिसाचे भेटेच्या आदारान जिवितांत जाय तें बरें करूंक वावरुया मिसाक आमी पयली वयली स्वाद दिवया जो संदेश आमकां मेळटा तो आमच्या जिवितांत पाडुया आनी हे भाशेन नवी मनशां जावन जेजूचो वावर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी गुडास करुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध अगो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Sonia Gagutko, Sonia Gagutko, Sonia Gagutko, Sonia Gagutko, Risa Gagutko, Risa Gagutko, Risa Gagutko, Risa Gagutko, Sonia Gagutko, Sonia Gagutko, Sonia Gagutko, Sonia Gagutko. Pratuya हे मीसा भेटयता
डॉमनीक आनी क्रिस्तालीन मोंतेरो हांच्या इंतेशा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक तांकां बरी भलायकी फावो करून मागुया. तशेंच आमची खासगी मागणी आमची इतेसावा आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या आसना. भाग्यवत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठीची सुरवात. पावलो देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोथ आमचो भाव कोरिंथ शारांत आसलेले पवित्र सोबेक आनी आख्येंत शिंपडलोल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकुळतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव. सगळ्या आमच्या दुखी कोंतेनी तो आमकां धीर दिता. ह्या परी आमी देवा कडली घेतलेली बुजवणेन सगळे तरेचे त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताज्या बुजवणेनूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटे विटे काडटा तरी तुमचे बुजवणेन आनी सोडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तरी हे तुमकां बुजवण मेळच्या खातीर. अशें आमी आतां खोस भोगता तेच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बरवासो थीर कित्याक आमच्या कश्टांनी तुमी भागीदारां जावन आमचे बुजवणीन तुय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हणुया. साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगळ्या वेळा सुरेस्पोराक दिनवासतलो. ताजी स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सुरेस्पोरा सवें म्हजे आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हज्या सांगाती सुरेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताजें नांव वाखाणुया. सुरेस्पोराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब. साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सुरेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो.
सबाब साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल कूड ताज्या सेवकांक भोंवती वेडो घालून सुरेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल कूड ताज्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी सबाब साकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल कूड शुभ वर्तमानाक आमची खालसा मनां तयार करूंक उबी रावया खुशाल आनी संतोश बरी जायात स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची Sorves por tuमचे सोवे आसूं जुआवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून उरपोनशीक फुडें हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावूंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सत सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासनाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मास कोरें खाण आनी म्हजें रगत कोरें पिवण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो हें ताणें काफार नांवांत शिकयतना देवस्थानान म्हणलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ बाबडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय कुमन्यावा उदेशी पवित्र सभेंत जेजूच्या जिवितान आमी वाडटा आमी सगल्यांनी बावतिजम घेतला आनी बावतिजमा वरवीं आमी जेजूचे कुडीचे साने जाल्या आनी खेरीत भाशेन जेजूच्या वावरांत आमकां भाग मेळ्ळलो आसा आनी आमी साने म्हणटोच दर दिसाक जेजू मिसाचे भेटेन आपले मास रगत आमकां खावूंक आनी पिवूंक दिता
आमी आमकांच विचार करुया कितले फावटी आमी मिसाक आयल्या गाय कितले फावटी मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेतला जो संदेश आमकां मेळटा तो आमी जेल्या गाय आमच्या काळजाक आमी लायल्या गाय जो संदेश मेळटा तो आमी लावून आमचें जिवीत बदलना गाय वगाळ बाबडीनो मिसाची भेट जेजूच्या मोगाची भेट आनी जेजून कुर्सार मरून ही आमकां भेट फावो केली हे भेटेक जायतीं नांवां आसात पयलीं ताका म्हणटा युकरिस्ट युकरिस्ट म्हणल्यार दिनवासनेचें बलिदान दुसरे सुवातेर द लास्ट सपर जेजून केल्लें निमाणें जेवण आनी एकलो म्हणटा द ब्रेकींग ऑफ द ब्रेड उंड्याची मोडणी जेजून मिसाचे भेटेन उंडो मोडलो आनी वांटलो आनी एकलो म्हणटा होली कम्युनियन पवित्र कुमन्याव जो आमी शेवताव आनी आमी जेजूक एक जाताव आनी एकलो म्हणटा द मेमोरियल ऑफ हिज डेथ एंड रेजरेक्शन जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास मिसाचे भेटेन 4 बासांनी आमकां जेजू मेळटा जावं यादनिकाच्या रुपान उंड्या सोऱ्याच्या रुपान देवाच्या उतराच्या रुपान आनी जमलोले परजेच्या रुपान मोगाळ बाबडीनो मिसाचे भेटेक आमी परम संस्कार म्हणटा आनी ह्या परम संस्काराक व्हडले 2 भाग आसात उतराचो सेवाधर्म आनी क्रिस्त बलिदानाचो सेवाधर्म देवाचें उतर आमी आयकता सेरमांव आमी आयकता भावात्याच्या मागण्यांनी वांटो घेता कारण देवाचें उतर पवित्र आमच्या पावलांकूच वाड देवाचें उतर आमचें काळीज मन आसपास रिकता देवाचें उतर आमकां सारकी वाट दाखयता जेजू म्हणटालो जी कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटात तींच म्हजीं भावां भयणां तींच आपलें घर कोणपार बांदतात म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोणूय स्वर्गीय राज्यांत भितर सरचो ना पूण जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच भितर सरतलीं आनी दुसरो भाग म्हणल्यार क्रिस्त बलिदानाचो सेवाधर्म ह्या भागान जेजू खुद आपले मांस रगत आमचे सोडवणे पासत दिता आनी तो म्हणटालो जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळटा मोगाळ बाबडीनो दर दिसाक आमी मिसाची भेटीन वांटो घेता दर दिसाक जेजूचें मांस रगत आमी शेवता पूण आमी कुरपेन आसांव गाय आमी पातकां विणीन आमचें जिवीत जियेता गाय आमी नितळ आसांव गाय नापोलियन बोनापार्त हो एक फ्रांस देशाचो व्हडलो राजा ताका खंय ताच्या सैनिकांनी एका दिसाक प्रश्न केलो तुज्या जिविताचो व्हडलो दीस खंयचो आनी ते खंय रावताले तो म्हणटलो जे दिसाक हांव व्हडलें झूज झुजलां आनी झूज जिखलो तो दीस पूण ताणें अशें म्हणलें जे दिसाक हांवें पयलेच फावट जेजूक म्हज्या काळजांत घेतला तो म्हज्या जिविताचो व्हडलो दीस ह्या दिसाक हांवें संवसाराच्या सोडवणदाराक म्हज्या काळजांत घेतला हांवें ताका म्हजो माज केला भाग्योन दोमडीक सावयो जेन्ना खंय ताणें पयलेच फावट कुमन्याव घेतलो ताणें खंय 4 निचोव केले तो म्हणटा पयले सुवातेर जेजूक आनी सायबीण मांयक हांव म्हजो इश्ट करतलो दुसरें तो म्हणटा दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो आनी हांव कुमन्याव घेतलो तिसरें तो म्हणटा पवित्र दीस हांव सांबाळटलो आनी चवथें तो म्हणटा मोरूक पासून पडल्यार हांव केन्नाच पातक करचो ना मोगाळ बाबडीनो आमच्या जिवितान मिसाचे भेटेक आमी व्हडलो मान दिवया जें कितें आमकां मिसाचे भेटेन मेळटा तें आमच्या जिवितान आपणावया भाग्योन आदोनीच्या जिवितान ही एक ल्हानशी घडणी घडली एका दिसाकूय ताका एक एथेइस्ट आनी एथेइस्ट म्हणल्यार जो देव आसा म्हूण सत मानिना जो देव ना म्हणटा असलो ताका एक मनीस मेळ्ळा आनी अशें म्हणटा तुमच्या 7 साक्रामेंतान जेजू ना आनी हांव तुका चॅलेंज करता आनी खंय ताणें चॅलेंज केली आनी तो म्हणटा
हे मनशानकूय 3 दीस पर्यंत एका गाडवाक खंय बुकेन दवरलें आनी 3 दिसांनी खंय तो भाग्यून आंतोनीक मेळ्ळो. गाडवाक खंय ताणें मोदें दवरलें, एके वाटेन तोंड दवरलें खंय गाडवाक खावपाक आनी दुसरे वाटेन खंय सांती साक्रामेंत दवरलो. आनी ह्या मनशान म्हणलें जोर तर ताणें तोंड खालें हांव म्हणटालो संवसारांत जेजू ना. आनी खंय अजाप घडलें. हे गाडवान खंय तोंड खायनासतना सांती साक्रामेंताक खंय नमस्कार केलो आनी नमस्कार करीत रावले. आनी ह्या मनशान खंय आपलें जिवीत बदलून ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. मोगाळ बाबडीनो, मिसाचे भेटेक पदवी आसा. मिसाचे भेटेन जें कितें आमी मागता तें आमकां सगलें मेळटा. जेन ह्या चेडवाचे खंय शामाय शापायचो काजाराचो दीस आसलो आनी तांकां खंय काजार जाल्यार तांकां 50 वर्सां भरलोलीं. सकाळच्या वेळार खंय मीस आसलेलें आनी दंबाच्या वेळार खंय तांचें फुंगसांव आसलेलें. आनी दंबाच्या वेळार फुंगसांव चालू आसतना खंय ताणें खंय आपलो आदलो आल्बम हाडलो आनी फोटू पळयतालीं. एका फोटवार खंय शापाय खंय पिडेन पडलेलो आनी शामाय खंय ताचो परामर्श करताली. एका फोटवार खंय दोगांय रांदतालीं खंय. एका फोटवार खंय दोगांय वावर करतालीं. आनी खंय हे फोटो पळोवन ती आपलो उगडास करतात, आदलो उगडास. मोगाळ बाबडीनो, मिसाची भेट म्हणल्यार एक उगडास जें कितें जेजून कालवार पर्वतार केलें तें. मिसाची भेट म्हणल्यार पयली स्वातेर जेजूच्या मोगाचो उगडास. जेजून कुर्सार मरून आमचे सगळे मोग दाखयलो. दुसरे स्वातेर मिसाची भेट म्हणल्यार एकवटाची भेट. आमी सगलीं जाणां एका मनान एका काळजान हांगासर एकठांय जाल्या. आनी तिसरे स्वातेर मिसाची भेट म्हणल्यार बोक्षण्याची भेट. मिसाचे भेटेन आमकां बोक्षणें मेळटा. जेजून कालवार पर्वतार सावन कुर्साचेर सावन आपल्या दुस्मानाक बक्षिलें. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा जी कोण म्हजें मांस खातात आनी रगत पियेतात ती म्हजे सवे आसतात, तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी रगत पियेतात ती आपल्या बापाक वळखतात. मोगाळ बाबडीनो, दर दिसाक आमकां जेजूचें मांस आनी रगत मेळटा. आमी कसलें जिवीत जियेता गाय? आमी कुरपेन जिवीत जियेता वो आमी पातकान जिवीत जियेता वो आमी मेळ्या काळजान जेजूक घेता गाय? जो आमकां संदेश मिसाचे भेटेन मेळटा तो आमच्या जिवितान लावून आमचें जिवीत आपणायता गाय? आमी जिवीत बदलता गाय? वो आमी मिसाचे भेटेन भायर सरून तसलेंच पयलींच्यान जिवीत जियेता, दुसऱ्यांची खबरो करता, झगडी करता गाय? हो संदेश मेळटा तो आमच्या जिवितान आपणावून जिवीत बदलून नवी मनशां जावुया. आयच्या पयल्या पासून भाग्यान पावलो म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता आमकां जायते आटे विटे जायते त्रास कशे भोगूंक पडले. पूण तो मुखार म्हणटा हे त्रासां कश्टां मदें हांव तीर गोट रावलो कारण जेजू म्हजे बरोबर आसलो. तो म्हणटालो आतां जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सवे जियेता. इट इज नो लॉंगर आय हू लीव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. मोगाळ बाबडीनो, मिसाची भेट आमकां 2 दिसाक मेळटा. पूण जायतीं आमची भाव भयणां आसात मिसावाच्या गांवांनी तांकां मिसाची भेट जावं म्हयन्यान एक फावटी वा 2 म्हयन्यांनी एक फावटी मेळटा. आमकां सदांच मेळटा. मिसाचे भेटेचो बरो फायदो काडुया, आमचें जिवीत बदलुया, नवी मनशां जावूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची तेच सवा आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे बेटेचें वर्तेपण आनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलोल्या जेजूचे आसने अणभवून आपले पोरजेक बागेवंतपणाच्या रस्त्यार घालूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी सगल्यांनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलोले जेजूचे आसने ओळखून घेवंक जेजूचेर आमचो बावार्थ खोलावन आनी जेजू आमच्या जिविताचें बोल म्हूण मानून घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या त्रेजेनाचे इंतेसांव भेटयलां डॉमनीक आनी क्रिस्तालीन मोंतेरो हांचेर बागेवंत आंतोनीचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी, आमच्यो गरजो आसात ते आमी बागेवंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयक. मिसाचे भेटेन आमी दर दिसाक वांटो घेवन जो संदेश आमकां मेळटा तो आमच्या जिवितान आपणावंक, आमचें जिवीत बदलूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. ताना तोयरे वेळार आमी गायन करुया C37 पेज नंबर 44. C37. तुझ्या पवित्र्या मुखार बापा
지수의 사대 아멘 지수의 사대 아멘 고마주고려 아멘 옷가지 되네 아멘 지수의 사대 아멘 지수의 사대 아멘 मोठ्या भावा भयणीनो मोठ्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि वळवे आमच्या आज्ञांनी पवित्र शादवा सुये सांभाळून बापा शांतीच्या आणि मोगाच्या दातारा भागिवंत आंतोनीचो उगडास करून हो योद्न आमी तुका वोपताव आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हूण आमी एकामेकाच्या संपूर्ण मोगान एकवटाय म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यामोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्या उरयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव Ovi, 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 Dolvaraso, Solves Podo, Ovi, 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 Dolvaraso, Solves Podo, बापा करोस्त पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी जेवण जातोच ताणी कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे वखशणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Somia Jesu tuce mora, ami somorota. Tuce muroji morpo, ami morgota. Tuja eria, ami odreta. Tuja eria, ami odreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा सिमिया आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखाबळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुसे भागिवंत आंतोन भागिवंत धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोढाल सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तायल्लें पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवचन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या भावा तेचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची कापूर कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची कापूर कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळचे जेवणाक आपयल्या सगळी आमी सुभागी तुमी ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी जेजूक शोक वेतना गायन करूया D30 पेज नंबर 63 D30 Moji masu koreka Sabut korea korsa Kazak duncara liata Bagoyan mosyaroka Amshigari sonreka Shisu Sokol Boże maskada, robot Boże bieda, to Boży soberana, a my dasza sanata, a przygali sobreka, Jezus.
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमान वांटो दिलाय आनी आतां भागिवंत आंतोनीच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भावा भयणी पोरी तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाडूंक पवित्र जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगान वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. तेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचे इंतेसां भेटोवंक जाय जाल्यार वो डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार ताणें ऑफिसान वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनीर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमी इगोजेंतलीं भायर सरतना इगोजेची फुडली सायडीची 2 दारां आसा तातूंतल्यान भायर सरचें आनी भितर येतना मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान भितर येवचें. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोजेच्या कंपाउंडांत जातलें, पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमचे 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत थंय दवरच्यो. आमचे कॉम्फ्रात भाव सांगता ते तुमी आयकात. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसीन आसतलो. मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर तो कुमसो धरीत हाजीर आसतलो. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करूंक आसतली सोमार, मंगळार आनी बुधवार पर्यंत, आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. जुनाचे 14वेर सोनवार भाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजेनाचो निमाणो दीस. सदांचे पोरी सकाळी मिसा आनी सांजे 4:30 वाजता मिसा उपरांत 6 वरांचेर आमचें वेस्त आसतलें. त्या दिसाक सांजे 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. जुनाचे 15वेर भाग्योंत आंतोनीचे पोरबेचो दीस. मिसाचो वेळ हे पोरी पयले मीस 5:30 वाजता, उपरांत 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10 वाजता. त्या दिसाक सांजे मीस आसचें ना. आंतोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारान आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब, जो जातलो आमच्या इगोजेच्या कंपाउंडार सांजेच्या 7:15 वाजता. देव बरें करूं म्हणटा हांव. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मोन जाणवाईन. पेटोय मोशें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर मोवती मोशा कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू. तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन,
दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुझी दोयाळ नदर मोशीर घाल आनी मोशें दोलडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी गोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या गोदींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजूक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओसोऱ्यांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवाळाय तोडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गोणीत जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोती कर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज नंबर 243 U25. Surya